नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तांबडी भाजी तेल घालिनासतना। ही हांवें तांबडी भाजी घेतल्या। तांबडी भाजयेची मुळां काडल्या। भाजी बरी तरणी आसा, ताका लागून हे तरणे आसा ते देठ हांवें दवरल्या। ही भाजी हांवें उदकान बरी धुवन घेतल्या। आता भाजी आमकां बरी बारीक शिनून घेवपाक जाय। भाजी हांवें शिनून घेतली। ही पळयात अशी करून शिनून घेतल्या। आता भाजी आमकां शिजत दवरपाक जाय। ताच्या खातीर ही हांवें कायल घेतल्या। ही हांवें 1 चमचो तूर डाळ घेतल्या। ही तूर डाळ हांवें 1 वर उदकान भिजत घालून दवरलेली। ही तूर डाळ हांव कायलीन घालून घेता। 1 कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला, तो घालता। कांदो शिनता आसतना मातसो बारीक शिनपाक जाय। तातून घालता 2 हरवे मिरसांगो। आता ही भाजी शिनून घेतल्या ती घालूया। तातून घालता चवी पुरते मीठ, थोडेशे उदक घालता। हातूंतलो कांदो आनी डाळ शिजपाक जाय, ताका लागून थोडेशे उदक घातला। आता भाजी आमी गॅसार शिजत दवरुया। भाजी हांवें गॅसार शिजत दवरल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। आता हाजेर झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवया। झाकण दवरल्यानंतर ताजेर हांव थोडेशे उदक घालता। उदक घातले म्हणटकीर भाजी रोखडी शिजता। आता आमी भाजी धवळून घेवया। परत झाकण घालून दवरता। भाजी शिजता आसतना मदी मदी आमकां धवळून घेवपाक जाय। आता पळोवया भाजी शिजली जाल्यार। भाजी शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें मदी धवळून घेतिल्ली। भाजयेंतली दाळ कांदो बरो शिजला। आता हांव गॅसाची फ्लेम मोठी करता। हे उदक सगळें आमकां सुकोवन घेवपाक जाय। तातून हांव घालता अर्दी वाटी सोय। मिक्स करून घेवया। तातून घालता अर्दो चमचो साखर। मिक्स करून घेवया। भाजी आमची बरी शिजून जाली। भाजयेंतले उदक सुकले। तांबडी भाजी तेल घालिनासतना केल्या। सादी सोपी रोकडी जाता, खूप वेळ लागना करपाक। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशाच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।